आमी सगळे जिम ओनर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक विचारूंक सोदता की आमची जिमां कित्याक बंद आसा। आमकां कितें तरी एक स्पेसिफीक रिजन दिया, टेक्निकल, कित्याक बाकीचे सगळे बिजनसीस ओपन केल्या, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स, आमी सगळे ओपन जाता, ताजेर प्रॉब्लम ना। आमकां अंडरस्टँड जाता कितें कोरोना व्हायरस आसा, कोविड-19 केसीस जाता, तेन्ना बंद करता जाल्यार सगळेच बंद करपाक जाय। वी कॅनॉट बी बायस लायक थोडे बिजनसीस तुमी चालू करता आनी थोडे बंद करता। आतां फक्त प्रायवेट बिजनस एंड वीच इज लो लायन बिजनस म्हटल्यार जिम्स बंद आसा। आनी जितके तुमी आतां आत्मनिर्भर जा म्हणटा, जिम ओनर सगळे पयलींच्यान आत्मनिर्भर आसा। तेंच्यांनी आपले स्वताचे पयशे खंयच्यान लोन्स घेवन आपल्या घरांतल्यान इन्वेस्टमेंट करून थोडे करून आपली जिम सेटअप केल्या आनी तेजेर ते स्वताच न्हू पूण दुसऱ्यांकूय आमी एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करता। आतां फक्त गोंयच्या लोकां कडेन मागता आनी रेस्ट ऑफ इंडिया कडेन मागता कितें तुमी जे म्हणटा वोकल फॉर लोकल्स, हे जे लोकल्स गोंयकार आसा आनी जे गोंयचे हांगा लोक आसा, 2 म्हयने आमी कशे तरी सांबाळ्ळे, पूण आतां जायना। ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन मागता आनी रिक्वेस्ट करता जाता तितके बेगीन जिम्स ओपन करचे म्हणून। आमचे जे जिम्स आसा तेंचेर रेंट्स आसा, मंथली रेंटल्स आसा। सो आमचे रेंट्स जे आसा 1,00,000-2 लाख रुपया रेंट्स आसता। सिटीन आसल्यार 3 लाख रुपया रेंट आसता, 2 लाख रुपया रेंट आसता। प्लस आमचे स्टाफ आसा तेंची 1 लाख रुपया सॅलरी आसता। प्लस कॅपिटल इन्वेस्टमेंट आसा इक्विपमेंटाचेर। 200 स्क्वेअर मिटराचे एवरेज जिमाक 3.5 लाख रुपया तरी म्हयन्याक खर्च आसा। जिम ओपनिंग करपाक परमिशन दिवंक शकना जाल्यार आमकां कितें तरी एक रिलीफ पळोवची, एक पॅकेज तरी कन्सिडर करचें। जे आमचे लोक आसा तांकां खंय तरी आपलो जगपाक हें मेळटलो। आतां सद्या कितें आसा, फायनान्शियल क्रायसीस इतकें जाल्लें आसा कित्याक सगळ्यांक ते आतां आनी सोंसपाक जायना। सो सगळ्यां कडेन मागता आनी जे बाकीचे इंडस्ट्रीज आसा तांकांय मागता की आमचे जिम इंडस्ट्रीक मातशें सपोर्ट करचें म्हणून।